हिंदुआ खातीर हॅपी बर्थडे कित्याक आज ही हॅपी बर्थडे सॉंग्स आहा तिका हांव सांगतालो ती मातशी कॅथलीक टायप जाली कारणान हिंदू लोक म्हणपा ती मात जुस्केतात ती तांकांय म्हणपा मेळची आनी क्रिस्तांव लोकांक ती म्हणपा मेळची हॅपी बर्थडे सॉंग आनी येवन परब्या सॉंग ही एक सीडी आमी येवन ती आमी फुकट वाटपाचो चड करून ती आमी फुकट वाडटले सगळ्याक आनी वयता ती लावन ती पॉप्युलरायज करपाचो प्रयत्न करतले सो दॅट आमच्या फंक्शनांनी ही कोंकणीची गितां गायतली. दुसरें आज काजरां जातात फंक्शनां जातात क्रिस्टनींग जातात म्हाका आपयतात हांव नकळो हिंदू आसून म्हाका आपयतात हे जाण टोस्ट रेस करपाक पूण तेंगेली जी इन्विटेशन येतात ती सगळी इंग्लिशीन हांव थंय वचून इंग्लिशीन कसो उलयना हांव कोंकणीन उलयतां तें जालें. पूण तुमकां हांव सांगता मुगेल्या घरांची फंक्शन जाल्यार राती हांवें सदांच ती कोंकणीन काडल्यात इन्विटेशनां. ऑफकोर्स मुगेली कम्युनिटी हिंदू म्हणटकच हांवें ती देवनागरीन काडल्या पूण एक फावटी घरा इनॉग्रेशन जालें तेन्ना ती दोनूय काडली देवनागरीन आनी रोमीनी. म्हणटकच ही जी इन्विटेशन आसा जर तर खरें कोंकणी मोग आसा कोंकणीचो खरें आमच्या जिवितांत पावपाक जाय सारकी लागींची काळजाची लागीं जावपाक जाय जाल्यार ही सगळी इन्विटेशन आसात काजराची क्रिस्टनिंगाची सगळी कोंकणीन येवपाक जाय. आतां येवपाक जाय म्हणून जायना लोक सोदतात न्ही लोक बाबा तें जाय रेडीमेड आज खंयचे प्रिंटींग प्रेसां वयता ते इंग्लीश बुक्स मुखार दवरतात लोक चूज करतात तेंचे आनी करतात. हो प्रोजेक्ट आमी परत एक फावटी वर्स मायज जालें हो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा. आज हांव परत एक फावटी सगळ्या वचीत तांकां कमीट करता 1.5 म्हयने आमचो तें दीत म्हणला आमचो वॉल्टर मिनेजीस हें आसा वॉल्टर मिनेजीस 1.5 म्हयने म्हणला ही सगळी इन्विटेशनां सो एक बूक येतलो आनी हो बूक हय वॉल्टर मिनेजीस ते आनी हांव तुमकां कित्याक सांगला कित्याक मुगेलोय टर्म काबार जायत येयला आनी एक टर्म काबार जावपा पयलीं सगळी वस्तू जावपा जाय कित्याक नाजाल्यार म्हाका फाल्यां बॉर्जीस बाबी आसा पसून तो म्हणटलो प्रेमानंद तुवें सांगिल्लें जालें ना मरे म्हूण म्हणटकच तांकां ओपनली हांव कमीट करता की 1.5 म्हयन्या भितर हो बूक येतलो आनी हो बूक आमी सगळी छापखान्यांनी फ्री वाडटले आनी तो सगळ्यांक जे कोणाक पळय इन्विटेशन कार्ड छापा जाय कोंकणींतल्यान तांकां अवेलेबल आसतलो आनी डे टू डे जशें वर्स वयता तो अपडेटूय आमी करतले डिफरंट तितून इन्विटेशन घालून. सो हें कार्य दालगाद कोंकणी रूट बेज रूट लेवल म्हणजे सारकें सकयल पोंड्या साकून आमी हें कार्य हातांत घेतलां आनीक दालगाद कोंकणी आमी एक मोग दवरता की जे आमी कोंकणी आसात ते फक्त कोंकणीन उलयतले कोंकणीन बरयतले कोंकणीन इन्विटेशन हाडटले कोंकणीन गायतले अशी आमची एक मोख आसा. कंपेर मागीर हळू येतलें एक एक करून लेट डिस्कावंट फर्स्ट. सो आमी दालगाद कोंकणी अकादमी त्या दिसाची वाट पळयतात त्या दिसा घरघरांनी हॅपी बर्थडे सोडून गोड दीस आयज तुजो वाडदीस असली कितें तरी येतलें कॉंग्रॅच्युलेशन सोडून आयच्या दिसाची परबीं असली काय न्हू तें सॉंग कितें येतलें आनी सगळीं एक जे दिसा वाट पळयता हांव ही सगळीं जी काजराची इन्विटेशनां जी येतलीं ती कोंकणींतल्यान येतली खुशालकाय भोगतली आनी हें जर जालें दालगाद कोंकणी अकादमी सोजमतली की दालगाद कोंकणी अकादमीन जें काम हातांत घेतलां तें काम खऱ्यांनीच शार्ती पावलेशें इतलें सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.